1 राजा chapter 21. नाबोताचो धाका मोडलो. नाबोत आपलो धाका मोडलो दिवपाक होयकार दिता. हाचे उपरांत अशें घडलें. आहाब समारियाचो राजा हाच्या राजमहाला बोगलेक जेजरीलांतल्यान नाबोताचो जेजरीलांत एक धाका मोडलो आसलो. आहाबान नाबोताक म्हणलें, वारवें लावंक तुजो धाका मोडलो म्हाका दी, कित्याक तो म्हज्या घरा बोगलेक पडटा. म्हज्यान ताचे बदलेक दुसरो अदीक बरो मोडलो तुका दिवंक जाता, वो तुका जाय जाल्यार पयशांनी ताचें मोल फारीक करता. नाबोतान आहाबाक जबाब दिलो, म्हज्या पुर्वजांचें दायज हांवें तुका दिवचें हें सर्वेस्पोर निर्मिना जावं. आहाब आनी जेजबेल, म्हज्या पुर्वजांचें दायज हांव तुका दिवचो ना. ही जेजरीलाच्या नाबोताची उतरां आयकून आहाब दुखेस्त जालो आनी रागान बरोन घरा गेलो आनी आपले बाजेर वचून न्हिदलो आनी ताणें आपलें तोंड दुसरे वाटेन केलें. तो जेवणूय घेयना जालो. जेजबेल ताची पोतीन ताचेशी आयली. तिणें ताका म्हणलें, तूं इतलो चिंतेस्त कित्याक आनी कित्याक तूं जेयनाय खायनाय? जेजबेलाक आहाबान जबाब दिलो, जेजरेलाच्या नाबोता कडेन हांव उलयलो आनी ताका हांवें म्हणलें, तुजो धाका मोडलो म्हाका विकतो दी. तुका जाय जाल्यार ताचे बदलेक म्हज्यान तुका दुसरो दिवंक जाता. पूण ताणें म्हणलें, म्हजो धाका मोडलो हांव दिवचो ना. आनी जेजबेलान ताचे पोतिनीन ताका म्हणलें, इस्रायलाचो राजा तूं न्हय. उठ आनी जेव आनी खुशाल जा. जेजरीलाच्या नाबोताचो मोलो हांव तुका दितोली. नाबोताचो खून जाता. म्हणटच आहाबाच्या नांवान तिणें चिटी बरयल्यो आनी तांचेर ताची मोर मारली आनी ह्यो चिटी नाबोता बरोबर शारांत रावतल्या सगळ्या जाणट्यांक आनी कुंवरांक धाडल्यो. चिटींचेर अशें बरयलेलें आसलें, एक उपास परगट करात आनी नाबोताक लोकां फुडें बसयात आनी ताचे मुखार दोगां खोट्या मनशांक दवरात आनी ते ताचेर घाराणें घालून अशें म्हणू, देवाचेर आनी राजाचेर तुवें शिराप घाल्लाय. मागीर ताका भायर व्हरात आनी फातरांनी ताचो जीव काडात. नाबोताच्या शारांतल्या लोकांन त्या शारांत रावतल्या जाणट्यांनी आनी कुंवरांनी जेजबेलान फर्मायलोलें तशें केलें. तिणें तांकां धाडलेल्या चिटींचेर बरयल्लें तशें तांणी एक उपास परगट केलो आनी नाबोताक पोज्जे मुखार बसयलो. उपरांत दोग खोटे मनीस आयले आनी ताचे मुखार बसले. तांणी लोकां हुजीर ताचेर अशें घाराणें घालें, नाबोतान देवाचेर आनी राजाचेर शिराप घाल्ला. तांणी ताका शारांतलो भायर व्हेलो आनी फातरांनी ताचो जीव काडलो. उपरांत तांणी जेजबेलाक सांगूंक धाडलें, नाबोताक फातरावन जिवेशी मारलो. नाबोताक फातरांनी जिवेशी मारलो म्हूण आयकोना फुडें जेजबेलान आहाबाक सांगलें, उठ आनी तुका दुडवांनी विकतो दिवंक तयार नासलोल्या जेजरीलाच्या नाबोताचो धाका मोडलो तुज्या हातीन कर, कित्याक नाबोत आनीक ह्या संवसारांत ना. नाबोत मेलो म्हूण आयकोना फुडें आहाब उठलो आनी जेजरीलांतल्यान नाबोताचो धाका मोडलो आपल्या ताब्यांत करून थंय वचूंक तो भायर सरलो. एलायजा देवाची खास्त परगट करता. उपरांत तिशबेच्या एलायजाक सर्वेस्पराचें उतर अशें पावलें, उठ आनी इस्रायलाच्या राजाक आहाबाक मेळूंक वच. तो समारियेंत रावता. नाबोताच्या धाका मोळ्यांत तो तुका मेळटलो. तो मोळो आपणाचे आदीन करूंक तो थंय गेला. तूं ताका अशें सांग, सर्वेस्पोर अशें उलयता, तुवें खून केलोय तो केलोय आनी आतां ताचो मोळोय वताय. आनी तूं ताका अशें सांगतलोय, सर्वेस्पोर अशें सांगता,
नाबोताचें रोगोत सुण्यांनी लेवलां त्याच जाग्यार तुजेंय तीं लेवतलीं. आहाबान एलायजाक म्हणलें, आरे म्हज्या दुस्माना, तुवें म्हाका सोदून काडलोय? एलायजान जबाब दिलो, ओय, हांवें तुका सोदून काडलो. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार वायट तें करूंक तूं फुडें सरलोय देखून हांव तुजेर नश्ट धाडटलों. तुजे संस्थेक हांव नपयत कोत्तलों. इस्रायलांत आहाबाच्या घराण्यांतल्या सगळ्या दादल्यांक जावं ते बोंदी जावं ते मेकळे मारून उडयतलों. तुवें म्हजो राग चडूनसो केलोय आनी इस्रायलाक पातकांत पडूंशी केलीं. हांव तुजें घराणें नेबाताच्या पुता जेरोबोआमाच्या घराण्या आनी आहिजाच्या पुता बाशाच्या घराण्या सारकें कोत्तलों. आनी जेजबेला विशीं सर्वेस्परान अशें सांगलें, जेजरिलाच्या मोळार जेजबेलाक सुणीं खातोलीं. आहाबाच्या घराण्यांतलीं ह्या शारांत मोत्तात तांच्योय कुडी सुणीं खातोलीं. आनी उक्त्या मोळार मोत्तात तांच्यो कुडी अंतरावेलीं सुकणीं खातोलीं. आपले बायले जेजबेलाच्या सांगण्याक भुलोन सर्वेस्पराच्या दोळ्यां मुखार वायट तें आहाबान केलां तशें आनी कोणेंच करूंक ना. कुड्ड्या देवा फाटल्यान वचून आहाबान एकदम कांटेल्याची वस्त केली. तशेंच आमोरितांनी केल्लें. आनी ह्या पासत इस्रायल परजे मुखार सर्वेस्परान तांकां देसांतले धांवडायलोले. आहाबाचें मोन बदलप. आनी आहाबान हीं उतरां आयकोलीं तेन्ना ताणें आपलें आंगोस्त पिंजलें आनी आपल्या आंगार साक घालो. उपास केलो, साकूच घालून तो न्हिदलो आनी जोड पावलांनी चलूंक लागलो. तेन्ना तिशबेच्या एलायजाक सर्वेस्परान म्हणलें, म्हजे मुखार आहाब कसो खालतो जालो तें तुवें पळयलाय? तो म्हजे मुखार खालतो जालो देखून हांवूय ताच्या जिवितांत नश्ट धाडचो ना, पूण ताच्या पुताच्या जिवितांत ताचेर घराण्याचेर हांव नश्ट धाडटलों. देवाचें उतर हें.